नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आज आम्ही पळोवचे वतसले काणी श्रीमद भागवत महिमामृताचे गोकर्ण उपाख्यान। तुम्ही लेखील म्हणके गोकर्ण गांव गोकर्ण नाही, हे गोकर्ण म्हणले एक आत्मज्ञानी एकलो भक्त आसिल तागेल ಬಗ್ಗೆ हे पद्म पुराणादकोनो कळतसले काणी। एक पंत एक गावांतू ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೈಂಚೆ ತೀರ ಅಂತೂ एकलो आत्मदेवा म्हळेले एकलो आसिलो तो लायक वेल सेटल्ड, लायक दुडवाळ आसिलो, वेदशास्त्र पारंगत जावन आसिलो आनी चांग आसिलो। ताक एक बायल आसिली धुंधली म्हूण सांगून। ताका एक प्रॉब्लेम म्हळ्यार ताका चेडूव जालेलें ना। वाडीक जावन मस्त वर्ष जालें, चेडूव जायना। 50 वर्ष जालें ताका। तो एक चिंतेरी मस्त कोरगत आसिलो। हा, हे काणी स्टार्ट करचे फुडें हे काणी कोणे सांगिल म्हळ्यार नारद मुनी सनत कुमारा 4 जन आसत न्हू, सनक सनातन सनंत सनत कुमार, तांकां निमगीताची हे कलियुगांतू अंधकार ते नमने भोर्न गेला। तसलीक हे कलियुगांतू कशी भागवतम आयकू का आणि आमगेल मन भागवतम आयकून कशी शुद्ध कोण घेवेत हाक एक एग्जाम्पल समेत तुम्ही कसने सांगताच वे। तदना सनत कुमारा सनक ते सनत कुमारालंतू आशिल्ले सनक तांणी हे काण एक्सप्लेन करचे। तांणी सांगताची हो नारद मुनी, हे कलियुगांतू कितले पापिष्ट जावन आसा, खंयची नमने पाप कोरून आसा। एकय तो एक मोसगार जावन असो ना, जळक जावन असो ना, फटिंग जावन असो ना, चोर जावन असो ना, रेपिस्ट जावन असो ना, खंयचे एक धर्म फॉलो करनातील जावन असो ना, तो ब्राह्मणाक मर्डर करलेलो तसं जावन असो ना, खंयची नमने उष्ट जन जाल्यार वय भागवत ऐकलेल मात्र तांणी वय शुद्ध जाताची कशी म्हण सांगून एक काणी म्हणता म्हणून हे गोकर्णाल काणी तांणी सांगिलस। ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೈಂತ್ಲಾಗಿ हो आसिलो आत्मदेवा, ताक बायल आसिली धुंधली। धुंधली कश म्हळ्यार ती चिके उष्ट बुद्धी, चिके जळकी, चिके पिट्टाशी आणि कोणे विंगडाले बगी उल्लोच म्हणारी पंचादीक मार्च म्हणा भारी इष्ट तिका। सगळो दिवस तिगे लाईफांत त्याची करचे। एक म्हणारी चांग काम कोण घेऊन आसतसिली कशके जश जावन आत्मदेवाला टू 50 वर्ष काढताची जाल्यार तांक चेडूना। आमकां भारतांत आमी पुरो पळोवन अशें पुरो हो चेडूना तेवे स्पेशली चल्ले ना म्हळ्यार अयो चल्ले नावे चल्ले जाय म्हणून जीव सोडताची। त्या नमने एक नमने व्हड कष्टशी आनी हक्क मस्त आशिल्ले म्हाका चेल्लो चेडू जावकाची ना, आमगेले लाईफ कशी मुखारसून कशी, आमकां पिंड दिवचे कोणे, श्राद्ध करचे कोणे म्हण भारी टेन्शन आशिल्ले। 2 टायपा जन आसताची, एक तांगेल तांगेल वंश उद्धारक मात्र आलोचन करतले, आनी एक कृष्णाले अंश उद्धारक आलोचन करतले। भगवद्गीतेंत म्हणलेलेच न्हू 12 अध्याय ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो मेगेले अंश पूरा कಡೆ असचे, प्रत्येकले मेगेले अंश। तशी सेकंड टाइप जन कशी हो आमकां कृष्णाल अंश मेळ्ळा, ते आम्ही चंद कोरून कृष्ण भक्ती दिवन तांकां वाटोवका म्हळेले एक कॉन्शियसनेस सारी
चेडूवांक पसितले आनीक ओ मिगेले म्हाका श्राद्ध करका पिंड करका अशी करका तशी सेल्फिश मोटिव तशी अशी हंग आत्मदेवाक केदनाई टेन्शन चड जावन डिप्रेशन जावन तो एक दिवस तुंगभद्रा न्हंयतला वचून आनी हांव आत्महत्या कोन्न घेवचे कसो जाला जाऊ ते कडेन म्हणून तो गांव सोडून वता. गांव सोडून रानां वचून ಸ್ವಲ್ಪ दिवस काडता आसता आनी आत्महत्या करचे म्हूण लेखता आसतना अंतू म्हणला एकलो योगी मेळटा म्हणून विंगड पुराणांत विंगड कडे आयकलेल्या प्रकार देवूची एक ब्राह्मणाले रूपार येता म्हण ताका एकलो ऋषी मेळटा. आत्मदेवाक एकलो ऋषी मेळटा. ऋषी निमगीता तू कसलाक अशी उडकी मारूंक राबला म्हण निमगीता. म्हाका खंडापटी बेजार चेडू ना म्हण ते ऋषीक तागेले फ्युचर प्रेझेंट कसं नाही म्हणून ताका कळता. तो पळोवन सांगता हे आत्मदेवा तुका आत्ता नाही नेक्स्ट 7 जन्माक वय तुका चेडू जायनाची ते आलोचना कोन्न चेल्ल्यान तू जायनाची ते आलोचना कोर नका ते ऑड ना आसी लायफ कशी पुणी काडी ना 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 हांव चेडू जायना जाल्यार म्हाका भारी कश्ट मिगेल फ्युचर कशी अशी तशी पुरे म्हणटा. तुम्ही व्हड ऋषीशी दिसता आसाची प्लीज प्लीज दय कोर म्हाका कशी पुणी कोण चेडू जावचे म्हण करा न्हय म्हणून तांगेले पाय दोन मागता. तदना ते ऋषी म्हणता जायत जाल्यारी ते ऋषी चित्रकेतू महाराज हे काणी तुमका भागवत अशी कथा जाता आसतना पंचस्कंदांत येता. चित्रकेतू महाराजाले काणी सांगता ते ऋषी कसं सांगता चित्रकेतू महाराज म्हण एक आसिलो ताकाय चेडूव जालेलो ना. तो एक वार्डीक न्हय 2 वार्डीक न्हय 1 कोटी लागी वार्डीक करून घेता जाल्यार बाई ताका चेडू जायना. कडेरी एक मुनी नारद मुनी सांगता तुका ह्या लायफान तू चेडू जायना नेक्स्ट लायफान ती जायना तू टेन्शन कोर नका ना म्हाका जायची ना मुखारसून कशी म्हण सांगता. मस्त नारद मुनील पाय दोन धरून नारद मुनी म्हणता पळय तुका चेडू जाल्यार बाई तुका ते चेडा निमित्त दोन्ही आस खुशी आस दुःखय आस. तशी तू त्या चेडाक हर्ष शोका म्हण नाव दवरयत म्हण म्हणता असं 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 जायत ते आसिलेची दुःख वाडना म्हण सांगून तो फायनली तागेले एक बायल गुरबीण जाता. तो नारद मुनी एक फ्रूट दिवन आसता ते फल खावन गुरबीण जावन आसता चेडू जाता. चेडू जातरी तो लेकून आसता फर्स्ट खुशीची दुःख म्हळ्यार तो इतले अम्माक इतल्या महाराजाले पूत ताची दुड्ड जो मुखार व्हड जातरी वेस्ट करतालो तसल पुराय जातालो दुःख म्हण तितले आसताले म्हण सांगून लेकून आसता. तदना कसं जाता हे चेडा 5 वर्ष जाता ना ते विंगड मलताई पुरा आसना ते चेडाले 5 पुरे तन्नी पुरा लेखताची हे चित्रकेतू महाराज चेडू जालेलो तदनुकुನು ಅಂಕಲ್ ಸೈಡ್ ಹುಂಕುನೋ ಪಳೇನಾ ಕದನ್ ಪಳೆಲ ते चेरडालो टू त्याचे चेरडाला अम्मालो टू असचे म्हणून तांकां जाळ येतो स्टार्ट जाता. ते जाळेरी तांणी कसं करताची चेरडाक काणू चॉकलेट दिवचे म्हण सांगून एक विष घावन सोडताचे. चेरडू मेल्ले 5 वर्ष आसिल त्या चेरडाक. तदना ते चित्रकेतू महाराजान तागेल बायलेले रोदन पळोवच्या जायना. नारद मुनी आणि अनेक मुनी आसिले तांणी धांवन येताची कसं जाल्ला बा ह्या नमुने रडताची. कडेरी तांणी रडची पळोवन नारद मुनी पाय दोन सांगता तुम्ही मस्त पॉवरफुल तुमगेले मी तामक चेडू मेळ्ळे आत कशी पुणी कोण ताका वापस जीवदान दी म्हणून लांबता. कडे नारद मुनी मस्त उपदेश दिता जाल्लेले तांणी पळय मरकाची अशी तशी आयकना लांबिल म्हणो कडेरी पाप म्हणो ते चेरडाक जीव दिता ಸ್ವಲ್ಪ वेळा खातीर. तदना ते चेरडू उठयता हांक भारी खुश जाता जाल्यार ते चेरडू म्हणता अम्मा म्हणता ए चेरडा तू कसला रे इतले वेळ निद्दलालो म्हण तुम्ही मेगेल खंयच्या जन्माचे आनम्मा हांव मस्त जन्मान तू कितली जनाले आन अम्म जाल्ला हांव जाल्ला आन जाल्ला तुम्ही मेगेले चेडू जाल्लांची
आणि हांव कितली की जन्मांत कितली की आन पळयला. तुमी खंयचे जन्माचे कोण? हांव भगवत इच्छा अनुसार हे देह सोडून म्हगेले प्रयाण मुखार सिलेले. कोण तुमी? कसला म्हाका अशी बात दिले? म्हूण निमगीता. तादोन हे चित्रकेतू महाराजाक ಚಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತ ಅशी म्हण सांगून मागीर ಸ್ವಲ್ಪ वेळान ते चेडूं देह सोडता हाका ज्ञानोदय जाता. मागीर नारद मुनी पुरय तांकां ज्ञान दिताची. मागीर ते काणी वृत्रासुरा वता कडे तशी मस्त मुखार वता. संची स्कंद वता तशी हे काणी तो ऋषी आत्मदेवाक सांगता. म्हळ्यार आत्ता तुका हांव कसने कोण चेडूं दिल्ल्यार वय त्या चेडा निमित्त तुका खुशी वेय जाता, दुःख खंडित आसिलेची. आलोचन करी जायचीच वय 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 जायची तशी तो जायता म्हणून एक मंत्रीत एक फल दिता, फ्रूट. ते फल वचून धुंदुलीक दिता. धुंदुली घे गो हे खाल्लारी तू गुरबिण जातके. धुंदुली लेखता. आताचे पुरे जन तशी लेक्चर अय्यो हांव गुरबिण जाल्यार मेगेल फिगर वायट जाता, पोट वाड जाता, गडे पोट लांबता मेगेले. हांव 9 म्हयने गुरबिण आसतना म्हाका कसं नाही जाल्यार धांवन वचचें जायना. अय्यो काम करू जायना. अय्यो चेडो जाल्यार ते हात्ता मुतिता घर पुरे गलीज ते क्लीन करका म्हणून एक राशी नेवाना सांगता. कडेरी तिक ते खावचें इष्ट ना, गुरबिण जावचें इष्ट ना. आताचे जनाक आमी पळोव येता मस्त वार्डीक जावन आसताची. मस्त वर्ष जाले चेडू ना कसलो आहे म्हण निमगेला कॅरियर मुगेल कॅरियर वायट जाता आवडताची. तशी धुंदुली वय इष्ट ना वार्डी गुरबिण जावचें. ती तिगेले भयणी एक नमुने फ्रेंड अशी भारी क्लोज आसली. तिक सांगता पळय अशी अशी विशय मेगेल बाबणाने हाडिल्ला. आत्ता हांव मिनी गुरबिण जायना जाल्यार म्हाका जीव खाताची कसनी पुणी कोण उपाय सांग म्हणता. तकाची ती म्हणता एक उपाय करया. कसं म्हळ्यार हे फ्रूट असतं ना काण तुगेले कोडके असेल गाये गान सोडी. आणि हांव म्हाका ऑलरेडी 2-3 चेडूं आसाची. हांव गुरबिण जाता आनी म्हाका जाल्लेले बाब आसता तुक हाण दिता. तूं मेगेल बामणाक आमकां साम दुड्ड दी मात्र कळवा. मागीर तूं तितली पसून कशी पुणी नाटक करी आणि तुगेले बामण कशी आउट ऑफ स्टेशन वचास 1 वर्ष. त्या टायमार तू पुरे जन लग्गे सिलेंक पुरे कळच म्हणके पट्टा पुरे चिके अवंगाल पुरे बांधून पोट हॉट कोण 2 महिनो 3 महिनो 4 महिना म्हणून नाटक करी. कडेर एक संची महिन म्हणताना हांव मेगेल घरा दाखोनो म्हाका गर्भपात जाल्ले म्हण सांगून हांग घेता. मागीर आमी कशी पुणे नाटक कंटिन्यू करून तुका चेडूं दित मेगेले. कडेरी तू म्हाका दुड्ड दी तशी सोड सोडया म्हण सांगता. जायत म्हणून अशी प्लॅनाची एग्रीमेंट जाता. थांगय आमी आतां पुरा पळव येत हे कलियुगांत आतां मस्त जन तांकां तांगेल फिगर वायट जाता म्हण तांगेल चेडूं विंगडाले गर्भान थोड करचे ना चेरडाल व्यापार चेरडाक विकचे घेवचे कोण कोणाल खुशी खातीर कसं करचे पुरे जाता असं. ते पूरा अशास्त्र असल पुरे केल्यार ही नरक काम नरक वच्चे ग्यारंटी. आम कसं काम करका भगवत धामा वच्ची ग्यारंटी असेल कसले काम कर कसल परे करू वचनच. तशी कसने इका धुंदुलीले आयडिया म्हणके करताची. आत्मदेव ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ वचून असता हांगा हिक्का धुंदुलेल बहिणीक चेडू जाता. हे चेडू हिक दिता. आत्मदेव खंयकी असलो न्यूज ऐकून धांवन येता म्हाका चेडू जाले खुशेरी धांवन येवन आसता. मागीर त्या टायमार ते फल कल्लेले गाय असतना ते वय गुरबिण जावन ताका एक बाब जाता. ते चेडू पळोवच्याक मनशाल म्हणकेची जाल्यार गायल पडटा जाल्यार ताजे कान मात्र गायल काना म्हणके तागेले कान व्हड. तशी त्या चेडाक
गोकर्ण म्हण नाव दवरतात. गो म्हणा गायेले कान आशिल्लो, गोकर्ण म्हण नाव दवरताचे. कडेरी ते दुंदुलील चेरडाक दुंधकारी म्हण नाव दवरताचे. कडेरी गोकर्ण ते गायेले स्वभाव बनके सात्विक जावन आसता. ताका शास्त्र वेद पुरे भारी इष्ट. वेदशास्त्र पारंगत जाता चंद उल्लोचे चांग जन जावन आसता सज्जन. धुंदुकारी वे होड जाता जाता मदिरापान, थंडचे, वेश्यावृत्ती, जूजू नक्कनातील पूरा वाईट अभ्यासू कोण घेता. तकाची एक विवाह जीवनाचे फर्स्ट संस्कार म्हळ्यार गर्भदान संस्कार. फर्स्ट चरड जावच फुडेची आनम्मान दोग्गांनी जप कोरून संकल्प कोरून घेवन एक चांग कृष्णा कॉन्शियस भक्तीरी एक चरड वाडयलारी तेंच एक कॉन्शियस चरड जाता म्हळ्यार एकच ना कंचे कॉन्शियस केल्यारी तशी चरडू वय मुखारी वाईट वाट धरचे चान्सेस चड आसता. तशी कसं जालें हो बरी उष्ट चल जावन आसता. कितले मटा म्हळ्यार तो खेळू वच्ची म्हणून चेडूवांक पुरयची की आउट जाल्ले अन्नेक कसं उरलेलो चेडूवा काडले आनी बांयत लाखयले. थंय 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 ते चेडून उरलेले उज्जू गेले घर आतां गेले. हे नमुने उष्ट जावन आसता. खंडापटी कंप्लेंट आत्मदेवाक. ताका खंडापटी बेजार. होड जाता जाता हा आता एक म्हणलेलो श्लोक. गोकर्णौ पंडिताज्ञानी दुंदुकारी महाखलौ. महाखला म्हणारी मस्त दुरात्मा दुष्कर्मी जावन आसता. कोण दुंदुकारी. गोकर्ण महाज्ञानी जावन आसता. तशी तो घरांत वय शराबाणो पिवचा स्टार्ट करता. वेश्यें खाणो तांगे संग घरांत वय करू स्टार्ट करता. ताका कसं बुद्धी सांगया म्हणून गेल्यारी आनम्मांक मारचिकी. एक पण कसं जाता अशीची लेखता न्ही चिकी बुद्धी सांगको वेशे पुराण कंचिना मने घर जाल्ले शी 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 म्हणून आत्मदेव ताक सांगू वता साम्मा कांसाळ्यार चार पडता दुंदुकारी पेट्ट. तदन आत्मदेवाक सडन जावन वैराग्य येता. वैराग्य म्हळ्यार अयो म्हाका चेडू नातील जाल्यार लायक आशिल्लो बस एक चेडू जावन म्हगेले लायफ वेस्ट जाल्ले. पुरो न्ही म्हाका जीवन कितले मटा आसक्ती दोन घेतिले पुरो जाल्ले आनी म्हणून तो कस करता मेटेरियल लायफ भौतिक जीवन सोण वच्चे म्हणून आनी वैरागी जावन वच्चे रान्नाक म्हण लेखता. तदना तशी ना आम्ही ಕೆಲಪಂತ हॉस्पिटल आसताची ಕೆಲಪಂತ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ आम्ही मस्त ಜನ पळोवन अशें पुरो अनवॉन्टेड कंच कंच टाइमार कसं जावन आसता. तदन जोर देवाल उडगासू देवाल स्मरण कसं पुराय जन प्रे फॉर मी ब्लेस मी अशी तशी म्हणच कसं हो ज्ञान वैरागी पूर त्या टाइमार येता. समजल कुळे देव ना काय ना उडगासू ना देवाल. तशी तशी हक्का सडन ह्या नमने हागे अवतार पळोवन देवाल जोर उडगास येता. गोकर्णाक सांगू वता गोकर्णा तुगल तम्म शिरे तुगल तम्म तशिरे. गोकर्ण म्हणता हा हा विंगडाल निंद ऐकना त्या नमने तत्वज्ञानी तो आत्मज्ञानी. अबा हा विंगडाल निंद पर ऐकना तागेल बघ सांगू नका तू आत वच कावे रन्ना वस. भौतिक आसक्ती कशी सोडले रन्ना वचून हरिकथा श्रवण करी भागवत ऐक भजन करी जप करी तप करी आणि देवाल चरण पाव म्हणून ताका मेथड सांगून अन्नाक पेटयता रन्नाक. तो वता हांगा दुंदुकारी दुड्डी 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 म्हण अम्माक पिडसून 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 अम्माक एक इतले मान घालन अम्माक ते खरखर तडसू जायन अशी ती दुंदली एक दिवस सडन जावन बायंत पण जीव काण घेता. हांगा दुंदुकारी निमित्त आनूय ना अम्माय ना. तो कसो करता घरांत 5 जन
5-6 जन वैश्यंका पण हाणो रबयता तशी आता आमगेले इस्कॉन संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपादांनी हे सांगितलं आम्ही चेडवांक मस्त संस्कार देऊन चंद कोण हॉड करकाची ना जाल्यार आतां आमी मस्त पळोवन आसया पुरो चेडू पुरो न्हू तो एक सूण आनी माजरशी हॉड जातांची खाली खावचे पिवचे न्हिदोचे मागीर होट जातरी आ नम्माक सोडचे वतरचे खाली चेडू इंजिनियर जावका डॉक्टर जावका म्हणल्याकची न्हय तितले मात शिकोच न्हय हंग संस्कार वय शिकोका आतां पळोवन आसया पुरो मस्त ओल्ड एज होम पुरो वयर येता कितली की जनाल काणी तुमी आयकून आसया पुरो चेडू पुरे खंय 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 आसताची आ नम्माक पळोवन घेयनाची कितली कश्ट अनेक म्हण पुरे आसता तशी गौरव ना तांकां आदर ना आ नम्माल वयरे ते पुरो संस्कार आमी सान आसतान देखून तांकां शिकोका हंग कसं जाल्ले हागेल संस्कारू अम्माय गेल्ली आनूय गेल्लो कडे आत्मदेवूरान हांव वचून गोकर्णान म्हणल्यार म्हणके कोर देवाले चरण पावता हांगा दुंदुकारी 5 जन वैश्यांक हाडून रबयला कडेरी तो लेखतस तो हांव मरेना हांव मरणा ते नमने सुखारी भोगता दुड्डू पुरे खाली वैशी पुरे दुड्ड असेल तितली पुसून मात्र मागीर कसं करता हो कंपू स्टार्ट करता एक पंता तो खंय की देखून कंपून कॉस्टलीचे नेकलेस चंद हे 5 वैश्यांक हाडून दिता तांणी नेकलेस आवडो कडे तांकां दिसता हे रायल जो कंपला की कशी फाल्ले पंता ते रायल सैनीक बिनी येवन आमकां कंपला म्हण सांगून अरेस्ट केला रे म्हण सांगून हे 5 जन वैश्य वट्ट मेळनो दुंदुकारी न्हिदोन आसतना तागेले मर्डर कोण सोडताची ताका मरोवन सोडताची दुंदुकारी दुर्मरणारी मेल्लो मागीर दुंदुकारी लास्ती पुरे आनी 5 जन उकोळण व्हरनो वांटून घेवन खंय खंय वत्ताची हागेल घरा उज्ज घाल कसं क्लू मेळचे ना जिनवार उज्ज घालून सोडताची कोण येयना ते घरा आत्मदेव हो कोण तो गोकर्ण तीर्थयात्रेक म्हणून फर्स्ट वचून आशिल्लो तीर्थयात्रे करूक ऑलरेडी पुढे वचून आशिल्लो मस्त वर्षानंतर गोकर्ण मागशी येता पळयता घराला कसं ना घरा कसं जाल्लें ताका न्यूज कळता दुंदुकारीक दुर्मरण जाल्ला म्हणून कळून श्राद्ध करता ताका जावक आशिल्ले 12-13 ते परे श्राद्ध परे करता मागीर तो एक दिवस रात्री तेंची भायर येयसली चावडीन न्हिदोन आसता भागवताचे परे वाजिता आसता टका 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 म्हण शब्द येता कसं ना बा म्हण पळयला रे कसकी उरलेले वॉयस आयकत आसा कसं ना म्हण पळयला रे भूत मेगल चेडू बुत्ताल काणी म्हणून ಎದುರ आपल्याची भूत प्रेत जाला कोण दुंदुकारी प्रेत जावन दिसना कोण रे कोण निमगिता गोकर्ण तदन तो म्हणता हांव दुंदुकारी तुगल तम्मा दिसना मू खंय आसा म्हणता म्हाका प्रेता येवनी मेळ्ळा हांव दिसच्या जायना कोणाकय म्हणटा हांव उरलेले आयकता जाल्यार कसनी काम करू जायना म्हाका एक नमूने सूक्ष्म शरीर मेळ्ळा खड्डापटी यातना संतू म्हाका तडसू जायना म्हाका दय कोर हे बॉडी दखून शरीर दखून मुक्त करी म्हणून सांगता गोकर्णाक कसं करचें म्हूण कळना जायत हांव प्रयत्न करता म्हणून हेर दिवसू ते गांवा आशिल्ले लागीं आशिल्ले पुरे पंडित ज्ञानी पुरे जनाला निमगिता कसं करका प्रेत उद्धारा कसं करका ताणे पुरे कसं पुरे सांगताची कसं नाही वर्क जायना कडेरी एकलो म्हणता तू सूर्यनारायणाले तपस करी तदन कळता तप म्हण जप की तप की कसकी सूर्यनारायणाले तागेला निमगुका तदन कळता तदन
सूर्यनारायण लगी निंगुचक तो सूर्य सांगता तू श्रीमद भागवताचे कथा करी ते ताण ऐकल्यार पुरो तो उद्धार जाता हो वय बाय म्हणता हेर दिवस उची थंयच एक भागवता पांडाल रेडी करता गोकर्ण आणि लगेसील गावाचे ते गांवतूल जनाक पूर जन म्हणता पाय दुखून 7 दिवस भागवत पुरे जन याची म्हणून भागवत काणी स्टार्ट करता भागवत सप्ताह फर्स्ट दिवस प्रथम स्कंदादकोनो गोकर्ण काणी स्टार्ट करता दुंदुकारी आयला येवनो ते लागी एक बिदिराचे रूख आसले बिदिरू बॅम्बू आमचे गेल्यार कसं म्हणचे वतना बिदिराचे रूख आसले तांतू हो भूत दुंदुकारी येवन बेसता येवन बेसून हो काणी सांगता सकाळ संजे ते सांगता पूर जन ऐकताची दुंदुकारी वय ऐकता रात्री म्हणताना एक विचित्र घटन जाता कसं जात म्हणारे वास्या रूख थँक्यू मथुरा माताजी ते वास्या रुकारी एक विचित्र घटन कसं म्हणारे ठाक म्हणून वास्याचे गांठी 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 असताना एक गांठी बेत्ता वैर असेल गांठी बेत्ता दोन्ही दिवस तशी जाता सांजे रात्री म्हणताना काणी अंडी जाता ना ठाक म्हणून सेकंडाचे तिन्ही दिवस तिन्हीचे चारचे पंचाचे अशी 7 दिवस काणींतू सत्ताचे गांठी ठाप म्हणून बेत्ता हंग काणी कैज जाता तदना पूर जनाल ಎದ್ರಾಕೋ पूर जनन पळोच म्हणके ವೈಕುಂಠದಕೊನು ಭಂಗ್ರ विमान येता विमानार 2 विष्णुदूत येतांची तदना हे दुंदुकारीले असहनीय आशिले प्रेत शरीर वचून तक एक विष्णुदूताल म्हणके दिशी म्हणके एक सारूप्य मुक्ती जाल्यार म्हणके एक बॉडी येता दिव्य शरीर त्या बॉडींतू त्या शरीरांतू तो आत्म गोकर्णाक सुत काणू धन्यवाद सांगता धन्यवादू हे भागवत ऐकून हांव धन्य जाल्लो मगेले हे प्रेत शरीर समेत गेल्ले त्या नमुने पवर हे भागवत म्हाक पुरे जन तदन तो एक हे सांगता कसके एक फिलॉसॉफी सांगता जन भागवत ऐकनाशी ऐकना जाल्यारी हे भारत वर्षांतू जन्म घेवनूय भागवत ऐकनाशी वेस्ट केलेलं तसले लाईफ त्यांनी पर्पजफुली जावक म्हणून त्यांनी विष घेतील म्हणके म्हणजे त्यांनी सुसाइड करता असेल म्हणके म्हणून सांगता भागवत ऐकयाची म्हणून मस्त धन्यवाद सांगून तो ते विमानात चढत म्हणताना गोकर्ण विष्णुदूतांक निमगीता नाही ते दुंदुकारीन मात्र भागवतम ऐकलं नाही हंग असेल पूर जन ऐकल्यांची तक मात्र कसं लावरचे म्हणून निमगीता तदना विष्णुदूत म्हणता एक श्लोक म्हणता श्रवणस्य भेदन फलो भेदो संसित श्रवणांत्वयी भागवत ऐकूचंत्वयी कशी ऐकता तशी फल तुम्ही ध्यानपूर्वक जाऊन ऐकलवा ध्यानपूर्वक फल चमकता वॉक करता करता उलयता ऐकलवा तिथले फल हो दुंदुकारी खंडापटी ध्यानपूर्वक जाऊन सगळं मुक्ती कतीर ऐकलेलं असं तका तक ते फल मेळ्ळें आता तू वापास भागवत कथा अरेंज करी तदना पूरे जन ध्यान पूर्वक जाऊन ऐकयाची तदना तुमका हे फल मेळता म्हणून सांगता तशी हे सत्संग मस्त इम्पॉर्टंट हे तुलसीदासाले कस बिना सत्संग विवेके न होई हरिकृपा विना सुलभ न सोई हे सत्संग मेळची समेत असना हरिकृपेन देवाल दयेन आमका आत हे भागवत श्रवण करची तसल भाग्य मेळ्ळा भागवत पुराण कोंकणींतू
आमची गेल्यार आमगेल भाशेर आमगेल घरा बैसून आरामेर बैसून ऐकूत तसले एक भाग्य मेळ्ळा. एक जन्मांत ऐकूचे वाचूचे प्रति एक भाग्य मेळ्ळा. असल एक अवकाश आम्ही सोडूक कसं नाही पण अरेंजमेंट कोर 8:30 to 9:30 सोमारा बुधवार शुक्रारा बैसाची ना जाल्यार रेकॉर्डेड सेशन्स ऐकयाची. हे जन्म सार्थक करा. कडे हरी कृपा देवाल दयेन तू हे मेळलेलं असं असल एक सुवर्ण अवकाश सोडूंकाची. तशी अनेक तुलसीदासाल आसा. संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोय सुतधार और लक्ष्मी में ये पापी के होय. एक पापी जल्ला काही सुत चरडू जाता, धन मिळता, लक्ष्मी मिळता, संपत मिळता, नाव मिळता, पूर मिळता. कसं मिळणार? संत समागम हरिकथा. हरील भक्तांगेले सत्संगान बैसून हरील कथा ऐकूचेच नव्हे ते पुरा जना मेळना. मस्त दुर्लभ. असल एक आमक भाग्य मेळलेलं असं असल अवकाश सोडूकाची. तशी हरी कृपांतू फक्त हक्का कसं झालंय महाखलव जाऊन असेल तसलं आमगेले दुंदुकारी वैकुंठवासी झालं. कशी ताण केलेले सगळे लय पंथ कसं नाही करणे एक पंथ भागवत श्रवण ध्यानपूर्वक जाऊन केलं. तशी हम तू अनेक रिप्रेझेंट करत कसं म्हणारी 7 दिवसात 7 घंटे बेतले नव्हे ते वासाचे. तशीच आमगेले लाईफाचे 7 घंटे म्हण अनर्थ काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर असल पूर अनर्थ गांटी वचका तदन मात्र आम्ही उद्धार जावचक साध्य. कितले हरिनाम केल्यार वय अनर्थ गांटी तशी असं हरिनाम करताना काही 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 मन अनर्थ पुरे तशी मस्त हगूर ते क्लीन जावचे. हरिनाम सोप आमगेल पुरा अनर्थ क्लीन करचे जाल्यार ते मस्त हगूर वचे. भागवत श्रवण केल्यारी ठीक आहे फास्टर होतं ध्यानपूर्वक श्रवण करता. मी फर्स्ट म्हणलं नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया. रेग्युलर अटेंडेन्स इन द क्लासेस ऑन द भागवतम. रेग्युलर प्रति दिवस अटेंड जाऊ का ना वाजू का ऐकू का तदन मात्र अनर्थ विद्यते हृदय ग्रंथी म्हणस. ते हृदय असेल गांठ असताना तदन मात्र सोडून वच्चे अटॅचमेंटाची गांठी. ते 7 गांठी सोडून वच्चे फर्स्ट श्रवण कर का भागवत वाचू का ऐकू का अशी हातांक कळलंय. आमक हे फल प्राप्ती कसला जायनी आम्ही भागवत कहाणी जाताना मेघ बमना चा केला की ना हो पाय कसं रंदत करचे हो आज यशी तशी असले पुरं लेखून बेसिले अटेंटिव्ह जाऊन ऐकनी पंचाधिक मान बेसिले हो तिगल कप्पड लायक असं अशी तशी हसले पुरे म्हणून पूर जन नेक्स्ट टाइम हेर दिवस कोण स्टार्ट नेक्स्ट राउंड श्रीमद भागवतम गोकर्णात सांगचे पुरा जन फुल विनम्र भावरी सगळे गाऊन तुले लगी गाऊन तुले पुरे विनम्र भाव रेडी जाऊन आयलांची. त्यांनी कंचे श्रोत कशस का म्हणून भागवतान सांगितलं असं भागवत ऐकतल श्रोत ऐकतल ज्ञान रहितशी मग हे कहाणी गोतसल्यार वे काही गोतना तसल एक भावनारी गुरु वचन कोण म्हणतस पण भागवतम त्या म्हणलेल्यांतू 100% विश्वास आणि ते श्रवण वैरी ध्यान इतली पुरे धोरणो पुरे जन आयल्यांची विनम्रता पूर्वक जाऊन वापस श्रीमद भागवत कथा शूर जाऊन 7 दिवस म्हणताना आकाशार्ध कोण मस्त विमान येतात. ते भांगराचे वैकुंठाचे विमान मस्त येतात. ऐकलं सगळ्यांक विमानार बेसकोरून विष्णुदूत परतांची कृष्णूची साक्षात येऊन तागेले पांचजन्य शंको पा म्हणून वाजिता आणि गोकर्णाक
हो वाव तू मिगल प्रिय भक्त योरे म्हणून तोच तगल हत्तारीच त्या विमानारी तगलटू बिस्कोरून बोलो खबर अशी हे कथा जाता हे पळोवच्या तुम्ही हे कसं नाटकीय या पटपटी इमॅजिनेशन नाही शास्त्र पद्म पुराण ಅಂತೂ मळ्ळेला शास्त्र पुरे बदची तन नूतन पटपटी काणी पुरे बरचना हे एक बद्द जलल तसले मनुष्य जन्म पावनी भागवत कथा ऐकणी जलरी त्या जन्म एक वेस्ट भागवत ಅಂತ अनेक कडे काही की म्हणलं असं तसं जन्मच नव्हे मनुष्य जन्म जाऊनही भागवत ऐकणा जन्म एक नमने जळार असणं बुद्धबुधा म्हण सांगून कस की म्हणलं असतं मग समा उडगास ना कंचकदन काय ऐकलेलं बुद्धबुधा म्हण जळार जन्म म्हणके वेस्ट जळार जाऊचीच मरचक मर्चिकते जळार जल्ले ते कस की खावचे पिवचे मळले मारले गेले तिथलेच आम्ही जल्लेले खावचे पिवचे निंदोचे मरचे इथलेच नाही ते ह्युमन लाईफ व्हेरी रेरेस्ट संत संत समागमान हरिकथा ऐकूचे रेरेस्ट मोस्ट ते आम्ही यूज करून घेऊ का तदना मात्र सार्थक ना जलरी आम्ही जाऊन आमगेले सुसाईड केलेलं म्हणके विष पिलेलं म्हणके म्हणून सांगेलस नरोत्तम दास ठाकूर कसं म्हणताचे मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया जानिया जानिया विष खायलो मनुष्य जन्म पावन वही राधा कृष्णाला भजन कर निवे तुम्ही जाऊन विष विलिंगली विलिंगली ड्रिंकिंग पॉयझन तुम्ही जाऊन विष घेतील म्हणके म्हणा रे मोरच्यांतू गॅरंटी नुसतं वेस्ट जलत्या जन्म तशी गोकर्ण उपाख्याना दुखून आम्ही कसं शिकल्याची म्हणा रे भौतिक आसक्तीचे आसक्ती कशी अटॅचमेंट कशी वचका वचेत म्हणणारी श्रीमद भागवताचे रेग्युलर निरंतर नित्य श्रवण कोरनो ते 100% खंडित काही भौतिक आसक्ती वत्ता आणि भगवद आसक्ती येता हांवें सान एक फोटो केला तुमका रिकॅप दिवचे खातीर शेअर करता आत्मदेव तक एक फल मेळ्ळें आसता एक गाय खावन आसता एक तागेल दुंदुकारी हो हागेल बाबू गोकर्ण कडेरी दुंदुकारी वायट वाट दवरनो प्रेत जाता मागिरी गोकर्ण पळयाची गोकर्ण कान गोकर्ण तदना तीर्थयात्रे वचून आसता मागशी येवन भागवत कथा करता तदना दुंदुकारी वासे रुಕ್ಕ दಕ್ಕೂನು एक दिवस एक गांटी बेತ್ತೂನು बाहेर येऊन तक्क सारूप्य मुक्ती मिळता कडेरी थांक पुरा कसला मेळणी म्हण निमगिताना तुम्ही ध्यानपूर्वक जाऊन ऐकू का म्हणून सांगता वापास कथा करता ध्यानपूर्वक जाऊन पूर जन ऐकून पूर जने सारूप्य मुक्ती पावताची थँक्यू हरे कृष्णा मकांग अवकाश दिलेला तसल भागवत पुराण कोंकणीक मस्त 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 धन्यवाद ऐकलेलं तसले पूरे जनक धन्यवाद काणी ऐकूच मात नाही भागवत श्रवण ಅಂತೂ मक्वई थोडे पण एक इंटरेस्ट हांव पळयल तुम्ही पळोवन आसा पुरा हांव खंयचे क्लास समर रेग्युलर जावन अटेंड करना मक्वई चिके आसक्ती म्हण सांगून तुम्ही पुरे म्हाका आशीर्वाद दिवका म्हण निमगून घेतलस सने डाउट असला निमगू येतं हांगसिले वरिष्ठ माताजीस पुरे